अर्गादिया निर्वासुया देवाक सर्वलोकानो Suntosan bokal pratviye somyachi kaseva Tache somorye vulasan Kidgamanakacha Suntosachi bobarmara somesyanagano Argalia nirvasuya devak sarlokalo Misa jete समय पुरी आसात लॅरन डिसोजा ताच्या तिसऱ्या जन्मदिसा अर्गामेसिता मोंतिलोबो अर्गामेस कॅन्डिडा वेगस अर्गामेस प्रत्येकीरद बसोतु प्रीति पिंटो आयवन मस्करेनस अज आत्म्याक ॲग्नेस मस्करेनस कुटमान अंतरल्या सौर आत्म्याक अमिता सेवरिन लोबो तुझ्या पहिल्या मोरान वार्षिक उगडासाक असुंता फर्नांदेस आणि कुटुंब कुटमान अंतरल्या सर्व आत्म्यांक लॅन्सी रॉच आणि कुटुंब आल्बर्ट आणि एव्हरेस्ट डिसोजा हांच्या आत्म्याक हेराल्ड आणि सारिता डिसोजा नतालिया डिसोजा हिच्या आत्म्याक हेराल्ड आणि सारिता डिसोजा जोसेफिन आणि सायमन सिरिल पिंटो हांच्या आत्म्याक जसिंता रेबेलो आणि कुटुंब देवातन आपल्याला सर्व बेसामा अर्गांचो मीस दिता सिडनी आणि शेरल रेतिशिया मिनेजस हिच्या 20व्या मोरान उगडासाक मीस दिता स्टीफन मिनेजस लॉरेन्स आणि जॅकलिन हांच्या 29th वेडिंग एनिवर्सरीक अर्गांचो मीस दितात लास्टन जॉय डिसोजा हाच्या जल्मदिसा अर्गां मीस दितात जेनेवी आणि जॅक आणि कुटुंब बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो ख्रिस्तांतय मोगाच्या भावा भयणीनो जशे एक फांत्याचो शुक्र संवसाराचो उजवाड सूर्यो उदेव नेवचो आसा म्हणलो संदेश दिता तशेंच स्नानदाता जुवांचो जल्म जेजू संवसाराचो उजवाड येवचो आसा म्हणलो संदेश दिता तर ह्या फांत्याच्या नेकेत्राचो गुर्त समजून संवसाराच्या सडवणदाराक अत्रेगून रावंक आमी जायची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागून घेवया मोगाच्या भाव भयणीनो हे मिसाचे बलिदान पावती बरी भेटोवच्याक आमची पातकां वळखून घेवया काळजांत दोग धरतेल्या बक्षणे दिवच्या तुका बापान धाडला सोमिया काकुळकर सोनिया काकुळकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळकर ख्रिस्ता काकुळकर आमचे खातीर विनाती करच्याक तूं देव बापाच्या उजव्याक बसलाय सोमिया काकुळकर सोनिया काकुळकर सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आणि आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन प्रार्थोया सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा मनुष्या सैमान तुझ्या अनंत पुताच्या जल्माचो दीस लागीं पावलो अनंत आनी सर्व शक्तिवन सावनी अवंकार मरयेचे उदरितो आसक्त मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियोंक आयलो ताचे वरवीं आमकां तुज्या किरकोळ साकरांक तुजी काकुळट मेळो म्हण आमी मागता त्याच आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन मालाकी प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा
पळया म्हाका एक वाट तयार करूंक हांव म्हज्या दुताक धाडटलो आनी तुमी सोदतात तो सोमी अवचित आपल्या मंदिरांत येतलो तुमी अत्रेकतात तो कराराचो दूत येतलो म्हणटा दळबारांचो सर्वेस्पोर ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकत तो प्रत्यक्ष जाताना कोणाच्यान उबो रावंक जायत कित्याक तो सोनाराच्या उज्या सारको दोबियाच्या खरा सारको रुपे नितळ आनी निर्मळ करतल्या सोनारा भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो लेवीच्या पुतांक तो नितळ करतलो रुपया आनी भांगारा परी तो तांकां निर्मळ करतलो तेन्ना प्रामाणीकपणी सर्वेस्पराक बेटवण्यो करूंक तांच्यान जातलें जशें आदल्या काळार पुर्विल्ल्या वर्सांनी जुदाच्यो आनी जेरुसलेमाच्यो बेटवण्यो सर्वेस्पराक मानतल्यो तशें आतां त्यो ताका मानतल्यो पळया सर्वेस्पराचो वर्तो आनी भिरांकूळ दीस येवचे आदीं हांव एलिया प्रवाद्याक तुमचेशी धाडटलो हांवें देश नासाच्या शिरापा खाल घालिना जावच्याक तो बापायची काळजां भुरग्यांशी व्हरतलो आनी भुरग्यांची काळजां बापायशी व्हरतलो देवाचे उतर हे तुमच्यो तकल्यो उखलून धरा कित्याक तुमची सडवण लागीं पावल्या तुजो वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा तुजे मार्ग म्हाका दाखय तुज्या स्वताच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर म्हाका शिकय कित्याक तूं म्हजो देव तूंच म्हजो तारक सर्वेस्पर बरो आनी उतराक सुखना तो वाट चुकलेल्यांक तो सारके वाटेन हाडटा खालत्यांक सताच्या मार्गान तो चलोवन व्हरता दुबळ्या धाकट्यांक आपल्यो वाटो तो दाखयता तुजो करार पाळतल्यांक आनी ताची विधी नियमां सांबाळतल्यांक ताच्यो वाटो सगळ्योच मोगाच्यो आनी सताच्यो आपली भक्त करतल्यांक सर्वेस्पर आपलें काळीज उगडटा फकत तांकां आपल्या कराराचो अनुभव तो दिता जनांगाच्या राया आनी पवित्र सभेच्या बुन्यादी फातरां ये आनी धुळीन थावन तुवें रचलेल्या मनशांक सोडय Servespo तुमचे सोवे आसो Saluka permane Jesu Christaची शुभवार्ता महिमा तुका येसुम्या प्रसूतपणाचे दीस भरतस एलिझाबेथेन एक चरक्या भुरग्याक जल्म दिलो सर्वेस्परान तिचे थंय वरती दाया दाखयली म्हणली खबर तिच्या सेस समार्यांक आनी सैऱ्या देऱ्यांक मेळ्ळी आनी ती येवन तिच्या संतोषान वांटेली जाली उपरांत 8व्या दिसा ती बाळकाक सुन्नत करूंक आयली आनी ताका जाकारी म्हणून ताच्या बापायचें नांव दिवचार आसली पूण ताची आवय तें नांव नाका ताका जुवा म्हूण नांव दवरूंक जाय म्हणाली पूण त्या नांवाचो तुज्या दायद्या मदें कोणूच ना म्हणाली ती तिचे लागीं तेदवा भुरग्याक कितें नांव दिवचें म्हणून ताची खुशी ते बापय लागीं हात भाशेन ताणें विचारलें तवळ जाकारेन एक फळी विचारली आनी ताणें
ताचें नांव जुवा म्हूण बरयलें. तें पळोवन सोमेस्त अजाप जालें आनी तेच घडये ताजें तोंड उगडलें आनी ताजी जीब सुटली आनी देवाक होगळाप दिवन तो उलोवंक लागलो. तांच्या शेजारची सोमेस्त भियेलीं. ह्या संगतीची खबर जुदेयाच्या सगळ्या दोंगराळ प्रदेशांत गाजली आनी त्यो आयकली सकडां ह्या विशयान चिंतूंक लागली आनी म्हणाली, हो भुरगो फुडें कितें जावंक पावत? आनी निजायकी सर्वेस्पराचो हात ताजे सोबे आसलो. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आत्तां आमी आयकल्लें वांजलाचें वाचप जो आमच्या जल्मा विशयांत आमकां सांगता. आनी हांगासर जाकरीक कितें जालें हाचे विशयांत आमी आयकता. पयले फावटी गब्रियलान जाकरीक मेळिल्ल्या वेळार आनी जो आमच्या जल्माची खबर दिल्ल्या वेळार जाकारी फात्योंक नातलो. ताणें पाटीं सवालां केल्लीं आनी त्या देखून बरोवन घाला तो उलोवंक शकलो ना. ताचें उतर वा उलोवची सकत बंद जाली, जीब बंद जाली म्हणून. आमी चिंतूंक पुरो जाकारियान गब्रियलाचें उतर आयकूंक नातल्या खातीर ताका उलोवचें देणें गेलें म्हणून एका रितीन वय. पूण हाचे की सडीत मापान आनी एक सांकेतीक अर्थ आसा आनी तो भोव म्हत्वाचो. कित्याक म्हळ्यार आयचें पयलें वचप तुमी आयकलें मालाकी पुस्तकांतलें, मालाकी प्रवादीच्या पुस्तकांत. पोरनेसुल्ल्याचो निमाणो प्रवादी मालाकी आनी मालाकी तावन जुवां पर्यंत सुमार 400 वर्सांचे ती अवधी आसा. देव खंयच्याय प्रवाद्याक नेमिना, खंयच्याय प्रवाद्या मुखांतर लोकां लागीं उलयना. आमी जाणा पोरनेसुल्ल्यांत देव इस्रायला लागीं उलयतना प्रवाद्या मुखांतर उलयतलो. देव राया मुखांतर न्हय. राय जावं पुरो तसो प्रतिनिधी, तरी पूण राय सगळ्या लोकां प्रमाणेच ताची परजा. देखून देव शीद राया लागीं उलयल्ले उल्लेख बारी उणें. चड आनी चड देव प्रवाद्या मुखांतर राया लागीं आनी लोकां लागीं उलयतलो. अशें मालाकी तावन जुवां पर्यंत लांब काळाची अवधी आसा. 400 वर्सां मावून थंयसर उलोवणें ना. देव खंयच्याय प्रवाद्याक नेमिना, खंयचोय प्रवादी उलयना. पूण ह्या 400 वर्सांनी कितें सगळें घडलें हें आमी समजाचें. 400 वर्सांनी देव मावून आसलो आनी त्या वेळार इस्रायलांत कितें सगळें घडलें आमी पळोवया. ह्या 400 वर्सांनी जायतीं विभाजनां जाल्लीं. जावं पुरो धर्मीक रितीन, सांस्कृतीक रितीन, सामाजीक रितीन थंयसर तुटाफट आसली. सगळें विभाजन जाल्लें. हर एकलो ताच्या वाटेन वयतालो. हर एकलो तोरा ताका जाय जाल्ले बरी सांगतालो, ताका जाय जाल्ले बरी प्रवादीची उतरां तो उल्लेख करतलो. अशें पंगड जाल्ले, तांचे पंगड, तांचें जिवीत. म्हणूनच एक निसा देवाक संपूर्ण तरान समजून ते शिकोवन मनीस नातलो. पयल्यान प्रवादेचो ताळो केदाळान पयस जालो गे. तेंपलांत याजक प्रधान जाले. जे कितें याजक सांगता, याजक शिकयता तेंच प्रमुख आनी ताचे पाटलावदारी ताका सभार पाटलावदार मेळ्ळे. पूण प्रधान याजक तांचें जिवीत तितलें बरें नातलें देखून, स्कांदलाचें जिवीत आसलें देखून थोड्याच काळान थंयसर विभाजन जालें. लोक तांचें आयकना जालो. लोक तांचेंच कितें करूंक तांणी सुरू केलें. आनी त्या वेळार शास्त्री उदेले. हे शास्त्री तोरा म्हळ्यार ती 5 पुस्तकां लोकांक शिकयताले. ते शिकताले तशेंच शिकयताले. आनी हांकां ह्या जकाचेर मनस्ताप आसलो. त्या देखून तांचो तांणी एक पंगड बांदलो. ताचे पाटलावदार आसले ते तोरा शिकयताले. ताचे उपरांत आमी पळयता अलेक्झांडरान धाड घाली पालेस्तिनाचेर. पालेस्तीन स्वाधीन केलें. आनी ताच्या उपरांतल्या रायांनी इस्रायलांत वा पालेस्तिनांत देवाचें उतर जियोवच्याक तांणी आडखळ हाडली. जावं पुरो सुन्नत आडवरली, तेंपलां देसवाड केली. आनी अशें थंयसर
अलेक्झांडर आणि ताच्या रायांची राजवडकी सुरू जाताना जुदेव धर्म कित्याक की एक बंदड्यांत आसुल्लो आनी तांकां तो धर्म जियोंक तांकां वखतो अवकाश नातलो. ताचे उपरांत आमी पळयता माकाबीस सांगत येतात आनी ह्या रायांचेर झूज मांडून परतून एक फावटी इस्रायल बांदतात. सगळे इस्रायल एकीकरण करतात. ताचे उपरांत फारिजेव म्हणलो एक पंगड सुरू जाता आनी हे हांणी कितें केलें, मोइजेचे 10 उपदेश आसले 10,000 कर सोडले. म्हळ्यार हर एकाकी तुवें उलयतना चिंतना तूं जेवतना तूं थंय वेतना हांगा येतना हर एकाकी एक एक उपदेश हे सगळे तुवें पाळोवंक जाय. हे सगळे 10 उपदेशान आटापल्यात आमी ते विस्कळावलो सबार उपदेश करता म्हणून तांणी जायते उपदेश केले आनी तांचो एक पंगड सुरू जालो. ताचे उपरांत साधुसेव आयले. साधुसेवाचो पंगड सुरू जालो. ते खंय जावन आयले कितें उप जालें कळीत ना. पूण तांकां संप्रदाय म्हळ्यार जायना. संप्रदाय जायना. 5 पुस्तकां मोइजेची ते काण घेवन त्या विशयान मात्र ते उलयताले. सोडल्यार संप्रदाय प्रवादी ते तांकां ते करताले, ते मानिनातले. जेजूच्या जल्माच्या काळार साधुसेव सदां टेंपलांत एक म्हत्वाचो जागो जोडूंक पावले. कित्याक ते इल्ले व्हडले मनीस क्रिस्त मनीस टेंपलांत तांची राजवडकी सुरू जाल्ली. आनी हांचे मदें आनी एक पंगड आसलो एसिन्स म्हळ्यार मेल्ल्या दर्याच्या त्या जाग्यांनी कुबरान म्हणल्या जाग्यार थंयसर थोडे मनीस थोडे रिलिजियस धर्मीक सांगाता जे येताले ते पवित्र पुस्तक शिकताले आनी बरयताले. तांचें काम तें जें कितें पवित्र पुस्तकां आसात ताची कॉपी करच्यो, जायतीं पुस्तकां करचीं. आनी तांणी चिंतलें कितें म्हळ्यार इस्रायलांत एक सुदारण जायचें. टेंपलांत जावंक पुरो, लोकांच्या जिवितांत जावंक पुरो सुदारण जायचें, रोमाच्या दवडायचें आनी थंयसर आमकां जाय एक मेस्सिया आनी मेस्सिया बेगीनच येता म्हणून ते आशेवन आसले. आनी अशें जुवांव जल्मलो. जुवांव ह्या एका पंगडाक शिरवल्लो. एसीन म्हणल्या पंगडाक शिरवल्लो म्हणटात. जुवांव येता आसतना शास्त्री फारिजेव एसीन साधुसेव सकड पंगडाचे एक जाले आनी जुवांव आमचो प्रवादी म्हणून ते मानूंक लागले. आनी अशें जुवांव मेस्सियाचो ताळो जावन आसुल्लो. अशें 400 वर्सांचें हे एक मावून हाचे मदें जाल्लें विभाजन आनी हाका एक सांकेतीक रूप जावन जाकारी मावून जाता. देवाचें तें मावून 400 वर्साचें जाकारीच्या त्या मावूनपणांत एक संदेश दिता सगळ्या इस्रायलाक आतां वेळ आयला. ताळो ओप जाला आनी हो ताळो उलयतलो, सर्वेस्परा खातीर उलयतलो, मेस्सिया खातीर उलयतलो आनी जुवांव जालो ताळो सगळ्या मनशा कुळाक जेजूचो. अशें जुवांव जल्मतना ताका नांव कितें दवरचें म्हणून सगळ्यांनी म्हळें जाकारी म्हण दवर. कित्याक म्हळ्यार जाकारी एक याजक जाल्यार ताचें नांव दवरल्यार हो भुरगोय फाल्यां याजक जातलो. ताचे बरी ताणें जावंक जाय. पूण जाकारीच म्हणटा ना, ताचें नांव जायचें जुवांव. कित्याक बडव्यान सांगला तो याजक न्हय, तो प्रवादी जातलो आनी प्रवादी जावन सगळ्या मनशा कुळाक सगळ्या इस्रायलाक एक नवो ताळो जातलो. हें सगळें घडच्या आदीं आमोस प्रवाद्यान बरयल्लें आसलें. इस्रायलांत सुकी दाड पडटली, दुकोळ पडटलो. कसलो दुकोळ, कसली सुकी दाड? खाणा जेवणाची न्हय, बगार देवाच्या उतराची सुकी दाड. आनी 400 वर्सां देवाच्या उतराची सुकी दाड आसली. पूण आज आमकां ही सुकी दाड ना. उतरां आमकां सगळ्यांनी मेळटात. पावसा बरी देवाचें उतर वळत आसा आमच्या जिवितांत, आमच्या घरांनी, आमच्या कुटुंबांनी देवाचें उतर वळत आसा. आमी आयकता. पूण हें उतर आमच्या काळजांत रोमोन तें जल्मोंक जाय. जेजू क्रिस्त जावन जल्मोंक जाय. आनी ह्या जेजूच्या जल्माक आमी तयारी करता. देवाचें उतर आमच्या काळजांनी तें फळ दिवंक आमी आमकांच आयतें करया. मुझे हाथ घे, मुझे पाय घे, स्वीकार करावता कशे तुझो महिमो प्रगट करू शुभ खबर
सर्वोचे तुझे श्रेय दे. म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आचरणातलें बलिदान आपल्या मनात महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या सर्वस्व मानून घेऊ. देवा आमच्या बापा ह्या बलिदानांत तुजी भक्ती संपूर्णयेन आमी करूंक पावता. ताचे वरवीं तुजें भक्षणय आमकां संपूर्णयेन मेळूं आनी आमच्या सर्वंतराचो जल्म शुद्ध निर्मळ काळजांनी आमी संभ्रमूंक पावूं ही आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराने उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. वैशामी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीधरांनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तेज जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरां मुर्त्या मोगान अंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जो हांवें ताची वाट तयार केली आनी तो फावतच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदीं येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावन वाखण्याची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सगळींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरही गायता. पवित्र 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 दरबारांचा सर्वेस्पर तो सर्ग आणि संसार बदलाच्या वैभवान उंचरगी दुखाचे चे सर्वेस्पराच्या नावी येता खाचे उंचरगी दुखाचे चे. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सुसंगच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची. तेच परी जेवण जाता आसतना कांच घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नोबे आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकाचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बाबाटो सोगोट परगतोया. जेजू मेरो जेजू जीवांचा जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी ही सर्वणाची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवं खरें तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी समेस्तांक पवित्रत्वे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रिथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पॉल आमचे गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीभागांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी ते इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरी देवाचे माये सांगाती सांजूज हे तिचो पती भगवंतन दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सास्त्रच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा घेवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्नात. आमच्या स्वाम्यान शिकयल्ले मागणे सांगाता म्हणून म्हणूया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र सांग, तुझे राज येवं, तुझी खुशी जाता ते संसारांत आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या आमकां तशें आमची पातकां उगोस आनी आमकां काणेपणां दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शारांत रेगतल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती दंकाल तुमचे सोबे आसो. एकामेकांक शांती दियात. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी, सगळ्या संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यांत आमी सगळीं सुवागी. सम्या जेरुजलेमच्या म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तांव केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सर्गीच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. आतां करुणेन आमची काळजां तुजे शांतीन भर आनी तुजो भोव मोगा सोपोत येतलो तेन्ना पेटलेल्यो दिवट्यो घेवन
ताका मेळोंक वचूंक आमकां तयार कर हे आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो ओसनयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार Jesu आमच्या सोम्या सोडयाका आज्ञागम्या अमृत आमच्या जीवाच्या ये सोम्या आमच्या देव कर बेगी Salvar करच्या मनशा कोळाक नासांव केदीच सोडी नाका सर्गाराया आमच्या जिवा संसाराच्या सर्वोळदारा मेलच्या आमकां बचावी देवये Mogar putra sobe, aun qual Maria shivadi vamka. Agam kasa chikrueni varam kam sidavam chadismanatle, Papa che putache ne pavitra atmache navi. Amen.